कोलव्या दर्यादेगे शुक्रारा सकाळी डॉल्फिन नुस्तें मेल्ल्या अवस्थेत वाहून आयिल्ल्याची घडणूक घडिल्ली. कोलव्या उपरांत आता बाणावली दर्यादेगेर सिगल उदका वांगडा वाहून आयिल्ल्याचे दिसता. दर्यादेगेर भोंवपी सिगल सुकणी दर्यादेगेची सोबीतकाय वाडयतात. इतल्या व्हडा प्रमाणात सिगल मरपा फाटले कसले कारण दिसना. देखून हाचो सोद सरकारान आनी रान खात्यान घेवचो. पर्यावरणात म्हत्वाचो घटक आशिल्ल्या ह्या सिगल सुकण्याच्या संवर्धना खातीर यत्न करचे अशी मागणी पेले हांणी केली. ही मरे आम कोंकणीत सोवरां म्हणटाय सोवरां आनी इंग्लिशीन एका सीगल सीगल. आतां ही पयली पाटी बारबो जाय ती मेल्याय ती आमकां कांय खबर ना ही कितको मेल्याय ती. ओडू आम सकाळी दोयऱ्या चोयल्ली आतां सुलसुलो ती वयर येत आहाय. आतां ही म्हाका दिसता इधर त्यो भायल्यो ऑयल टँकराचे ऑयल बी पिवन मेल्याय ओ कित खान मेल्याय ती हांव खाय नतो. सो तेका लागून आमी जायत पाट गोवोरमेंटाक रिक्वेस्ट कोताले ते कोस्टल पुलीस आहाय तांकां बोट घेवन दी म्हूण. केन्ना तांकां रावंडा वचपा आनी चोवपा सगळें भायर उदका ओके आहा जाला. पूण हेज कोण आयकना. आतां कितें करपाचें तूं सांग. कितलीशी जायती मेला. होय तुवें चोयल मरे बाबा ह्या जाग्यार थंय 300 सुमार आहाय 30 पॉयंगाय आनी आतां चलत गेल्या कितू मेल्याय मुजांक. आनी बरी ही सोवरां बरी आमगे बिचीर बरी सोबाय हाडाय. सो म्हाका कांय खबर ना कितल्यो मेल्याय. हेजेर गव्हर्मेंटान चोवचें अशें दिसता तुका. गव्हर्मेंटान तेच ते आतां ते वयर येयले जाला एक कावळे बावळे हान काबार कोत्ते ते येयले जाला. तेका लागून तांकां त्यो बोटी जायो भायर वचोन तांकां थिंगा दुयेंस जाता तो हाडपाचें लॅबोरेटरी घाल चॅक करपाचें. तेका लागून आमगेले गोंयच्या गव्हर्मेंटाको बोटी नाय. सो तेमी आमगेले आतां पोर्टफुलो सीएमाको आहा. सीएमान तांकां 10 ते 8 बोटी बांदून दिच्यो कोस्टल बेल्टार. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.